फिलिपकारांक पावलुचें पत्र आवेसवोर 3. पावलून जेजूचेर बावाट दवरलो. पावलूक देवान आपणाक मानवलोलो केलो. शेकी भावां भयणीनो, सुम्या सोबे कुशाल रावात. तुमकां आदीं बरयलां तें आनीक एक पावट सांगूंक म्हजे वाटेन कसलीच आडखळ ना, आनी तुमचीच राखण करूंक तें उपकारतलें. त्या सुणयांक लागीं घेवंकूच नाकात. ते खोटे वावराडी, नोश्ट्या कर्तुबांक लोबदलोले मनीस ते. आंग कातरूंक भोंवतात तसले मनीस ते. आमी की सुनोतीची कोरी पोरसां, कित्याक आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका भोसतांव. आंगार केल्ले कुणयांचेर आमचो विस्वास ना, पूण जेजू क्रिस्ताचेर आमचो अभिमान. म्हज्यानूय मासा रोगताचेर विस्वास दवरूंक जातालो, आनी कोणूय आंगार केल्ले कुणयांचेर विस्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण समजता जाल्यार म्हाका अदीक कारण आसा. 8 दिसांचो आसतना म्हजी सुनोत केली. हांव जल्मान इस्रायेलाच्या राष्ट्राचो, बेंजामिनाच्या कुलाचो, हेब्रेवांक जल्मल्लो हेब्रू. सुमूट पालचे बाबतींत हांव एक फारिजेव. उर्बेन इतलो बोल्लोलो की पवित्र सोबेक हांवें दुमाळो दिलो. सुमूर्तीतावन उपजता त्या प्रमाणीकपणाचे बाबतींत म्हाका कसलीच चूक नासली. ह्यो सगल्यो वस्तू म्हाका फायद्याच्यो आसल्यो, पूण आतां क्रिस्तापासत त्यो हांवें नुकसाण म्हूण लेखल्यो. जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सुम्याची वळख इतल्या उंच मोलाची की ताचे पासत सगळें हांवें सोडून दिलें, सगोट शेण म्हूण दवरलें. कसले आशेन? क्रिस्ताक जोडून घेवंक आनी ताच्या एकवटान जिवंक म्हाका फावो जावंक ही एकूच म्हजी आशा. म्हज्याच कोन्यांनी जोडलोलें सुमूर्तीतावन येता तें प्रमाणीकपण आनीक म्हाका ना, पूण क्रिस्ताचेर हांवें बावाट दवरला म्हणून ह्या बावाटाक लागून देवान म्हाका फुंक्या आपणाक मानवलोलो केला. अशें जेजूक वळखूंक, ताच्या पुनर्जीवनपणाचें बळ अणभवूंक, ताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मरणांत ताचो सारको जावंक, इतल्याकूच हांव ओत्रेकतां. हे भाशेन मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. शेवटाक पावसोर फुडें धांवून वचप. हांव शेवटाक पावलों वो सोंपून जालों म्हूण समजूं नाकात. ना, हांव इनाम जिखूंक अजून धांवत आसां, कित्याक ह्याच पासत जेजू क्रिस्तान म्हाकाच जिखून घेतला. भावां भयणीनो, जिखलो म्हूण समजून हांव मुरगोट ना, पूण इतलेंच सांगतां, फाटीं सोडलां तें विसरून, फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावून, सगल्या म्हज्या बळान नीट शेवटाक हांव धांवून वेतां. जेजू क्रिस्ता सोबें वयर स्वर्गार इनाम जिखूंक देव आमकां आपयता. तें इनाम म्हजो शेवट. आनी बावाटाक वाडलोलीं मनशां देखून हेच भाशेन आमी चिंतचें, पूण कोणाचेंय मत वेगळें जाल्यार हेंय तुमकां देव उगडापें करतलो. कितेंय जावं, आमी आयज पर्यान पावल्यांव थंयतावन तेच रस्त्यान फुडें वचुया. म्हज्या भावां भयणीनो, सगळीं तुमी वांगडा म्हजी देख घेयात आनी म्हजी देख घेवन चलतल्याचेर दोळे दवरात. आतां हांव सांगूंक वेतां तें आदीं जायते फावटी तुमकां सांगतलों, पूण आतां तेंच नव्यान सांगचें पडटा. म्हाका इतली खोंत भोगता की म्हाका रडूंक येता. कित्याक म्हणल्यार जायतीं जाणां खुर्सार मेल्ल्या क्रिस्ताचीं दुस्मानां जाल्ले परी चलतात. असलीं मनशां निसणटणाक पावतलीं. तीं बोसतात तो देव तांचें पोट.
जे वस्तूंची तांकां लॉस दिसची आसली तिची तांकां व्हडवीक भोगता. ताचें ध्यान मन फकत संवसारी वस्तूंचेर आसा. पूण आमचो काशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तावनूच आमच्या सणवडणाराक सुमया जेजू क्रिस्ताक आमी आशेवन रावता. तो हे आमचे हलके कुडीचें रुपांतर करून ती आपले मोहिमेवंत कुडी सारकी करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आदीन तो करूंक शकता तेच पदवेन तो हें रुपांतर करतलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.